friends, good evening and welcome back to my channel. So friends, आज 1st March. ओके, सो हांव 1st मार्चार व्हिडिओ शूट करता आनी आतां इवनिंग अरावंड 7:45 जाल्या. ओके, आनी आयज जावन हा फादर इन लॉचो बर्थडे. ओके, दॅट इज आंतोनियाच्या डॅडीचो बर्थडे. ओके, सो या हॅपी बर्थडे डॅडी. ओके, सो ती भायर आहात, ते आंतोनियाचे फोटोशूट करता. ओके, आनी हांव हे भाशेन रेडी जाला. हांवें थीम दवरली आमकां सगळ्यांक ग्रीन. ओके, आनी डॅडीक म्हणटू घायला गोल्डन आनी ब्लॅक सूट, म्हणजे गोल्डन शर्ट आनी ब्लॅक सूट. ओके, आनी बाबाक घायला हांवें ग्रीन आनी वायट हो शर्ट आनी पॅन्ट. ओके, तुमकां दाखयता हांव. आनी ताचे पयलीं हांव तुमकां आतां बॅकड्रॉप बी सगळें दाखयता आनी मागीर केक कटींग बी सगळें दाखयतलें. ओके, आनी हेच जाल्यार व्लॉग कांय शूट करूं ना आनी थोडे केल्ले ते अपलोड करून पावूंकूय ना बिजी शेड्युलाक लागून. ओके, पळयता प्रिपेरेशनाचे बी व्लॉग्स येतले तुमकां, तुमी पयले आसतले जे पयले हांवें घातल्यात पळय. ओके, सगळें म्हाका शूट करपाक मेळोंक ना, बट जाता ते भशेन हांवें कितें जाता तें शूट केलां आनी तुमची शेअर केलां. ओके, कित्याक खूब बिजी आसलें आमी ह्या दिसांनी, सो ताका लागून. ओके, चड कांय उलयना कित्याक उलय जाल्यार व्हिडिओ लेंथी जातलो, म्हणजे बरो व्हडलो जातलो. 8 जाली बजेट या काम ऑन टॉप 8 जाली बजेट गाठूय जाली. ओके, सो ताका लागून हांव चड कांय उलयना आनी या बायलो तुमकां पयलो बॅकड्रॉप दाखयता आनी पळय बाबा येता, बाबाक दाखयता. बाबा येता आपणाचे टॉयज घेवन. न्हू रे, से हाय टू एवरीवन. आयज हॅप्पी तो. सो तुमकां दाखयता. आनी फ्लावर्स बरी दिसतात न्हय हांगासर शूट करता येन्ना पळोवपाक सनफ्लावर्स. ओके, आंतोनिया शूट करता, सो तुमकांय शूट करता हांव फोनाचेर आनी शेअर करता. आनी या तो आमचो बर्थडे बॉय बसला हिंगासर. डॅडी आयज तुजो बर्थडे खंय दिसता तुका? आसतात डॅडी आमचो फकत हांसपाकूच. हॅप्पी गो लक्की तो न्हू रे. सो आमी सगळीं रेडी जाल्या उपरांत आमी डॅडीचे थोडेशे फोटोशूट केल्ले. ओके, सो थोडे फोटोज बी काडले आनी हांवेंय थोडे फोटो काडले डॅडी बारी बीन. आनी फोटो काडटा म्हणसर आमची थोडीशी इनवायट केल्ली फ्रेंड्स रिलेटिव्स ती येयली. ओके, सो ताचे उपरांत मागीर तांकां हांव स्नॅक्स रेडी करपाक केल्ले. सो आमी स्नॅक्साक दवरलेले म्हणटा पळय ते आमचे फिश कोन, मागीर वेज कॅनोपीज आनी बीफ क्रॉकेट. ओके, सो तेन्ना थोडेशें हांव रेडी करतना थोडोसो क्लिप काडलेलो. ओके, सो हिंगासर मागीर हांवें रिलेटिव्स येयल्ली आनी फ्रेंड्स येयली, तांकां सगल्यांक स्नॅक्स दिले बी, सर्व केले बरे भशेन सामके तांचे खबरो मारून मारून सामक्यो. आनी ताच्या उपरांत म्हणटा पळय ते आमी स्टार्ट केली खेळपाक हावजी. तुमकां खबर आसतली आमकां हावजी बगर गोंयकारांक जायना. कसले फंक्शनाक गेम्स दवरना जाल्यार आमचें फंक्शन सोबना म्हणटा पळय ते भाशेन. ओके, सो आमी गेम्स बी भुरग्यांक दवरूंक नासले कांय, आमी डायरेक्टली एकूच हावजीच दवरलेली. ओके, सो हिंगासर आमी सगळीं बसून हावजी खेळपाक स्टार्ट केली. ओके, सो सगळीं हिंगासर आमी बरे भशेन हावजी खेळटालीं.
आनी मागीर वान्स हावजी घेवन जाल्या उपरांत आमी मागीर डॅडीच्या बर्थडेची केक कट केल्या. सो आमी जेवण ऑर्डर दिल्लें म्हणटा न्हू पळय तें फर्स्ट म्हटल्यार पीस पुलाव, मागीर चिकन पास्ता, मागीर चिकन एंड प्रॉन्स चाव चाव, मागीर बीफ ग्रीन केल्लें ओके, आनी चिकन ड्राय विथ लेस ग्रेवी, मागीर छोले, आनी हांवें म्हणटू मोल दवरलेली जी हांवें केल्ली पळय ती ओके. सो हें आहलेलें सगळें जेवण. डिजर्टाक हांवें सांगलेलें कॅरमेल बिकॉज केक ऑलरेडी आसली न्हू डॅडीची कट केल्ली पळय ती बीन हांवें हेका दवरली डिजर्टाक. सो फ्रेंड्स हांव डॅडीच्या बर्थडेच्या व्लॉगाचा एंडींग घेता ओके. त्या दिसा म्हाका घेवपाक मेळूंक ना बिकॉज फ्रेंड्स रिलेटिव्स येयल्ली आसली सो तांची उलयता पडटा म्हणल्यार
आमकां तिगाचो टायम जालो लायक अरावंड 1:30 2 o'clock जाली. ओके मागीर सगळें क्लियरन्स बी करतना खूब लेट जाली आनी ताच्या उपरांत हांवें ब्लॉग बी कांय एंड करूंक नाहलो. सो म्हाका तो इनकम्प्लीट ब्लॉग अपलोड करपाक बरें दिसनासलें चॅनलाचेर. सो हांवें म्हटलें कितें हांव म्हणजे उलयलें कितें आहा पळय तें उलोवन एक सेपरेट एंडींग व्हिडिओ करून तुमकां सांगतलें म्हूण. आनी ह्या बर्थडे सेलिब्रेशन बी सगळें बरें भशेन जालें जे भशेन हांवें चिंतलेलें पळय तशेंच जालें. ओके आनी दुसरें म्हटल्यार बॅकड्रॉप जो आमी केल्लो तेंच्या बर्थड्याक तो हांवें आनी म्हज्या भयणीन केल्लो दोगांयनी. ओके आनी जेवण म्हण तूं ऑर्डर दिल्लें आमच्या काजनाक दॅट इज बॅप्टिस्टा केटरर्स आल्दोनासांत. आनी उरलेलें म्हण तूं सगळें आमी घराच कडेन प्रिपेर केल्लें म्हणजे हें डेकोरेशन मागीर आनी कितें उरलेलें बारीक बारीक तुमी पळयलां आसतलें शॉपिंगेचे म्हणजे शॉपिंगाचो ब्लॉग घाल्लें फाटून जेन्ना कार्ड्स प्रिंट करपाक गेले शॉपिंगेक बी गेल्ले पळय तेन्ना. ओके सो चडशें सगळें आमीच केल्लें. ते हँगिंग्स म्हण नाका मागीर बोव बी ते भयणीन केल्ले ते बोव लायल्ले पळय ते पोलाक हँगिंग्स म्हण तो आमीच केल्ले. सगळें डेकोरेशनाचे वाटेन बी सगळें आमीच केल्लें. ओके आनी जेवणूच भायर दिल्लें आमी ऑर्डर दॅट इज आमच्या काजनाक. ओके आनी इफ इन केस तुमकां कोणाकूय जाणा जावंक जाय कोण केटरर्स आनी कितें बीन पळय जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट केल्यार जाता. हांव मागीर तुमकां तेंचो कॉन्टेक्ट नंबर दिता. ओके ती वॅडिंग्साक बर्थडेक सगळ्यांक घेता ऑर्डरी. ओके सो कोणाकूय तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी म्हाका कमेंट केल्यार जालो वो म्हज्या इन्स्टाचेर म्हाका मेसेज केल्यार जालें. म्हजी इन्स्टा आय डी फेना03. ओके इवन एलेक्झांड्रा फेर्नांडीस टायप करी जाल्यार तुमकां मेळटलें इजिली. आनी तेंच्या बर्थडेचे थोडेशे फोटोजूय आमी काडलेले. ओके सो ते म्हण तूं आंतोनियोच्या भुरग्यांक काडलेले आनी आंतोनियोन काडलेले आमच्याच कॅमेराचेर आनी थोडे व्हिडियोज बी काडलेले तेंच्यांनी. हांवें ते सकाळी शूट करून तेंच्यांनीच शूट केला. हे आख्खे ब्लॉगाक जे हांव व्हिडियोज अपलोड करता ते सगळे तेंच्यांनीच शूट केल्या. ओके सो तेय बी आंतोनियो आनी आंतोनियोच्या भुरग्यांनी बी शूट केल्या. ओके आंतोनियो फोटोग्राफी. सो या हेजेरच हांव ब्लॉगूय एंड करता हो. सो इन केस तुमकां आनी कितें जाणा जावपाक जाय रिगार्डींग कितेंय बीन जाल्यार तुमी म्हाका मेसेज करा मागीर तुमकां सांगता. हेजेरच हांव ब्लॉगूय एंड करता. इफ तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कोणूय म्हज्या चॅनलाचेर न्यू आहा जाल्यार प्लीज म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. टील देन तुमकां मेळटा म्हज्या नॅक्स्ट ब्लॉगार. टेक केअर बाय.